कोरोना व्हायरसा खातीर चड इफेक्ट जाला ते वास्को शहर आमचे इफेक्ट जाल्लेले आसा. म्हाका दिसता 20+ केसी जाल्लेल्यो, डेथ केसी जाल्लेल्यो आहा टोटल गोंयभरान. तितूंतल्या भितर वास्को 50% ऑलमोस्ट वास्कोचे आसा. तेका फाटीत एक इन्सिडंट जालो बेलाबायन की एक धाकटेशी गरीब फॅमिली जेन्ना कोवीड हॉस्पिटलान मरण पावले, तितूरसून थंयच्यान हांगा हाडपाक तेका 25,000 खर्च जाता म्हणून सांगलो. 25,000 म्हटल्यार प्रायवेट तिका हर्ट्समॅन्स प्लस 4 लेबर आनी PPE किट घालून टोटल 25,000 तेका खर्च सांगलो. तेका लागून तेणी सांगलें आपले कडेन इतले पयशे जायना, तेका लागून ते फॅमिलीन मडगांवूच तिचें धन केलें. तेका लागून हो प्रश्न आमी आमच्या आमदारा कडेन मांडलो की हेजेर खंय तरी आमकां सुटावो काडपाक जाय. हांव दाम बाबा कडेन मागता की असल्यो घटना आनीक असल्यो घडच्यो न्हू, तरी सुद्दां आमकां प्रिकॉशन घेवपाक जाय. प्रिकॉशन इन द सेन्स वास्को खातीर कितें तरी चिंतपाक जाय. तेका लागून आमी आमदारा कडेन गेले आनी तेका सांगलें अशें अशें केल्यार 25,000 खर्च जाता. तेणी धपक्याक सांगलें की हो कितें एक्सपेंडिचर येतलो, हे असले सपोज जाले आनी आपूण पळयतलो. तेका लागून हांव आमच्या वास्कोच्या MLAक देव बरें करूंक म्हणटा की तेणी असलें आमकां हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क्स आसलो, आमकां सुटावो काडलेलो आसा. आनी आयच्यान सपोज कितें जाता देव दाम बाबा कडेन मागता की जावचें न्हू. सगळो खर्च वास्कोचो आमदार करतलो. वास्को खूब लोक मेले बिकॉज ऑफ कोविड-19 आनी आमचे म्युनिसिपल चेअरपर्सन कावन्सिलर म्हाका डिस्कस करपाक लागले की आमी लोकांक हेल्प करपाक कशें भशेन. पयलीं फाटी 3-4 दीस जाली केस जाली. एक भुरग्या वास्कोचो मनीस पिडायलो, चेड्यान ताका बॉडी हाडूना वास्को. आमी डिस्कस करून हांवें डिसिजन घेयला की हांव तेजो कॉस्ट बेर करतलो, ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम मारगांव टू वास्को. कित्याक आतां सद्या इकॉनॉमी इज डावन, बिजनस इज डावन, सो लोकांक पयशे नाय. सो हांव पर्सनली बेर करता द कॉस्ट ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम मारगांव. कित्याक ना मडगांव ते बेरी करतना पेमेंट करता एज पर द हेल्थ एक्ट. सो इन व्यू ऑफ दॅट हांव हेल्प करता बॉडी हाडपा मडगांव टू वास्को विथ बेरी द कॉस्ट द वर्कर्स.